नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. मॉन्सून अधिवेशनाचो पयलो ब्रेकार आनी म्हाका दिसता पयल्याच दिसा खुबश्यो घडामोडी घडल्यात जाचेर आमी चर्चा करतले. सेशन आसा तो मेरेन दर दिसाक आमी ही कार्यावळ घेवन तुमचे म्हऱ्यांत येतले आनी सेशना भितर जे डिस्कस जालां ताचो अर्थ कितें, अन्वयार्थ कितें, ह्या सगळ्या गजालींचेर भासाभास करतले. तीन आमचे एडिटर म्हजे बरोबर स्टुडियोक आसात. गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर, गोवन वार्ता लायव्हाचे आमचे कन्सल्टिंग एडिटर किशोर नायक गांवकर आनी आमचे द गोवन एवरीडेचे जॉयल आफाल्सो. सो किशोर, हांव सुरवात तुजे कडच्यान करता, कारण म्हाका दिसता आज स्थगन प्रस्तावा वयल्यान सुरवात जाली आनी तो मागीर तो स्थगन प्रस्ताव म्हणटा तो लास्टाक तोय स्थगीत जालो आनी असेंब्ली तुगेली कांय काळा खातीर तहकूब करची पडली. विशय आशिल्लो तो म्हळ्यार जो कला अकादमीचो स्लॅब कोसळ्ळा ताचो. हांव ओपनिंग रिमार्क ताजे वयल्यान सुरवात करता. ह्या एकूण विशया कडेन किशोर बाब तुमी कशें पळयता? स्वाभाविक असलें आयज असेंब्ली सुरवात जातली तेन्ना पयलो विशय हो कला अकादमीचो चर्चेक येतलोच आनी तातूंतले काल विरोधकांनी स्थगन प्रस्ताव दाखल करून अधिकृत पद्दतीन तो विशय घेतलो असेंब्लीच्या सुरवातीक. पूण असेंब्लीक सुरवातीक जाल्या उपरांत मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो की आपूण 0 आवर जातकूच ताचेर स्टेटमेंट करता म्हणून. पूण विरोधकांनी तें आयकूंक ना. विरोधकांनी तो प्रस्ताव चर्चेक घेवपाकूच जाय अशी मागणी केली आनी विरोधक वेल्यान गेल्या उपरांत एडजन जाली असेंब्ली. मुळात प्रश्न असो आसा प्रमोद की म्हाका दिसतालें की स्थगन प्रस्ताव जेन्ना सादर केलाच विरोधकांनी आनी मुख्यमंत्र्याक जर ताचेर स्टेटमेंट करपाचोच आसलो जाल्यार म्हाका दिसता त्याच वेळार तेचेर स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्यान करूंक जाय आसलो. कारण काल ज्या पद्दतीन तो विशय घडलो आनी काल ज्या पद्दतीन तो स्लॅब कोसळ्ळो आणि जे सिरियसनस त्या विशयाक त्या कालच्या घडणुकी उपरांत येयलें ताचेर जर लोकांक जर व्यवस्थीत पद्दतीन जर स्पश्टीकरण वचपाक जाय आसलें लोकां मेरेन मेसेज, जाल्यार मुख्यमंत्र्यान त्या स्थगन प्रस्तावाचो आदर दवरून ताचेर स्पश्टीकरण करप योग्य आसलें अशें म्हाका दिसता. पूण तशें जावंक ना आनी त्याच्या उपरांत जे स्पश्टीकरण केलें तातूंय काय म्हणजे आपूण चवकशी करतलो. IIT आयज कितें जालां, करोडाची जेन्ना आमी टेंडरां काडटा, टेंडरां दिता, तेतून कन्सल्टंट नेमता, इतले सगळे जावन जेन्ना तेचेर ते काम सारकें जायना तेन्ना मागीर IIT FIIT अशें आमी उलयतात. अटल सेतूचेर तेंच जालां. प्रत्येक गजालीक जर आतां IITची गरज पडपाक लागली जाल्यार चुकता खंय आमचें, कितें चुकता एक्झॅक्टली. सो हें चुकता खंय हाचो आतां सोद सिरियसली लावपाची गरज प्राप्त जाली. पांडुरंग बाब, तुमी ह्या विशया कडेन कशें पळयतात? असेंब्लीक घडले ते आनी ज्या विशयाचेर घडले तेय बी. म्हणजे गोविंद गावड्याचें दुर्दैव आनी सरकाराचें दुर्दैव हे. म्हणजे आयज अधिवेशन सुरू जाता आणि आयतारा सांजची रातची ही घटना घडता आणि म्हणजे विरोधकांनी सुद्धा अभ्यास म्हाका दिसता इंग्लिशीच्या पेपराचो बी केल्लो आसतलो आनी पेपर आलो हिस्ट्रीचो. हे तशें जालें. पूण तरी सुद्धा विरोधकांनी आयज तो विशय जे पद्दतीन हाताळ्ळो, म्हणजे त्यांनी एडजर्नमेंट मोशन घेतलें जे तरेन त्यांनी विरोधकांनी जो विशय हाताळ्ळो न्ही तांकां खऱ्यांनीच वालोर दिवपाक जाय. पयली गजाल म्हटल्यार ते आसात 7 जाण, तांच्या मदीं एकी ना. आनी अशे परिस्थितींत जेन्ना तेंच्यांनी स्थगन प्रस्ताव हाडलो विधानसभेत, ऑब्वियसली सरकार ते घेवप काय ना हे स्पिकराचेर आसा. आनी सरकार जेन्ना इतके घटमूट आसता, तेंच्या कडेन संख्याबळ जास्त आसता, तेन्ना विरोधकांक ते व्हडलें म्हत्व दिनात. तेन्ना स्थगन प्रस्ताव घेवंक ना. पूण तेणी मुख्यमंत्र्यान कारण की आपण क्वेश्चन अवर सोंपतकच ताचेर रिप्लाय करता म्हणून. पूण विजय सरदेसाय आसात, युरी आसात किंवा बाकीचे जे आमदार आसात, कार्लोस फेरेरा बाब आसात, की ह्या लोकांनी जे पद्दतीन आयज विधानसभेत बोवाळ घातलो ताका जवळ जवळ अर्दे वर ते कामकाज आयज स्थगीत करचे पडले. आनी परत जर अर्द्या वरा उपरांत जर विरोधकांनी बोवाळ घातलो जाल्यार अजूनय सरकार सरकार एक पेज तयार जाता आशिल्लो, सरकार मुखार एक अडचण तयार जाता आशिल्ली की सरकाराक ताचेर रिप्लाय करचें पडटा आसलें किंवा स्थगन प्रस्ताव चर्चेक घेवचो पडटा आसलो. पूण तशें काय जावं ना. मुख्यमंत्र्यान ताचेर क्लियरिफिकेशन दिलें की आमी आपूण तुजी इन्क्वायरी करतलो, कोणाक सोडचो ना, हे ना ते ना. आतां मुख्यमंत्री इन्क्वायरीचे आदेश म्हणजे आपण करता म्हणून सांगला जे आसा तेतून म्हणजे आतां खूब इंट्रस्टिंग आसा. कारण हे हेतून GSIDC, PWD असे सगळेच लोक इन्वॉल्व आहा पयलींच्या हेतून. जे म्हणजे जो काल स्लॅब पडला तेचेर 2-3 फावटी फाटल्या 25-30 वर्सां मदीं 96, 2004 आनी 2000 म्हाका दिसता ताच्या उपरांतूय जाला, तेजेर जो वॉटर प्रुफिंगाचो स्लॅब घालपाक जाय आशिल्ले, म्हणजे कवर जे घालपाक जाय आशिल्ले ते पयलींचे कवर काडच्या पयलीं घातलेले. पूण ह्यो कोणी मिस्टेकी केल्या पळय ह्यो सगळ्यो इन्क्वायरीन आतां येतल्यो भायर. हांगा कोण सुटचो ना अशें मुख्यमंत्र्यान जशें म्हटलां तेन्ना दाखोवचें की हे एक्शन घेवन. आनी जे पद्दतीन कला अकादमीचें काम हे दुरुस्तीचें काम सुरू जाल्लें,
चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाक सायटीक दवरून म्हाका दिसता त्याचोय हो एक म्हणजे बॅड लक हे की ते इतले व्हडले संस्थेक तेंच्यांनी एटलिस्ट बोर्डार तरी घेवपाक जाय आशिल्लें की तुमी बाबा पयलींचे डॉक्युमेंट दाखया, पयलींचो जो आराखडो आसा, जे आर्किटेक्चर डिझायन आसा ती दाखयात, ह्या खातीर तरी घेवपाक जाय आशिल्लें. पूण तशें न करता हेंच्यांनी आपणाक जाय तशें केल्लें आनी त्याचो जो कालचो जो परिणाम जो आसा पळय ह्या हेंच्या मनमानी कारभाराचो हो परिणाम आसा. कला अकादमी म्हाका दिसता म्हणजे अत्यंत चुकीच्या हातान आसा ही कला अकादमी. Joel, what happened in the House, response of the Chief Minister, do you think that was satisfactory? Fairly satisfactory, Pramod. When the CM says that he is launching a third-party probe, the probe is not conducted by any of the contractors or any of those who are involved currently. Fair enough, it's a third-party probe, and we'll have to wait. The question here is, I feel nobody has taken responsibility for this disaster. Number one is, as Govind Gaude, as Art and Culture Minister, should hold this responsibility irrespective whether it comes within the purview of the contract or no, because he is basically an Art and Culture Minister of the state. So all state structures which comes under the purview of art and culture should be in his domain, and he should be primarily responsible for all of them. Here nobody has taken responsibility. On the contrary, it is made to look as if thank God it is not part of the contracted work, which should not have been the case. Secondly, when every time there is this kind of a multi-crore kind of a question which is coming up, again and again there is a kind of a attempt by the government to say inquiry has been lodged, and then it all ends up there. What happens later on? Like we had a vigilance probe. See, vigilance probe into the contract itself. Till now, we have had no outcome of that vigilance probe. We don't know where it is. So basically, probe is not. And now another probe has been another ordered. probe has been launched. Yeah. That is one part. Secondly, the moot question here is when this structural stability test was conducted in 2019, the contractors who did this, or the agency which did this, 2 agencies were hired for this. Both of them has given a clean sheet saying that a renovation is not required for this. The structure is fit. Fit. Okay. What happens from 2019 within these 4 years? What made it deteriorate to such an extent that it collapses? That is question number one. Whether there was an impact of the existing work which was done. Can it be quantified now, which is when the work is already done? These are the questions which the Art and Culture Minister has to answer. Probe can come subsequently, but these are initial questions which I think you don't require probe for this. No proof for this. किशोर बाब, तू या विशयाकडेन कसो पळयता? कारण जॉयलान कांय महत्वाचे मुद्दे रेज केले. तातूंतलो एक जो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार फिटनेस सर्टिफिकेट जर स्ट्रक्चराक आशिल्ली जाल्यार 4 वर्सां भितर अशें कितें घडलें की तो अख्खो स्लॅब कोसळ्ळो आनी कला अकादमी सारक्या वास्तूची, आयकॉनीक वास्तूची जी सद्याक दश जाल्या ते पळोवन एक गोंयकार म्हूण तुका कशें दिसता? पत्रकार बी म्हूण आमकां खूब दिसत, हांव गोंयकार म्हूण कशें दिसता काय म्हूण विचारता. प्रमोद, गोंयकार म्हणून म्हणजे आयज सुरवात जाली असेंब्लीक, गोंयकार म्हणून हांव सकाळच्यान आतां असेंब्ली पळयतालो, म्हणजे इतलें दुख्ख दिसता. आनी मागीर आमकां हांगासर ह्या प्लॅटफॉर्माचेर पोट तिडकीन उलोवचें पडटा. खूब जाण म्हणटा तूं कित्याक फिरियस जाताय. पयरची गजाल तुका सांगता, आमचें रावंड टेबल जें आसा तें आयज इतलें प्रभावी जावपाक लागला की लोक वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक फोन करून त्याची तोखणाय करतात, तुमी हो विशय घेवंक जाय, तो विशय घेवंक जाय. एका पॉलिटिशियनान, तुका हांव नांव सांगिना, त्या पॉलिटिशियनान एक दीस, आतां बऱ्यापैकी पॉलिटिशियना कडेन आमची चर्चा जातात, तिने एक दीस फोन केलो म्हाका आनी ना सांगना नांव, तर ताचें अशें म्हणणें आहा की तुमी थंय बसून जी तुमी शाणपणां सांगता पळय ती इतली शाणपणां तुमकां जर दिसता ही शाणपणां लोकांक आवडटा जाल्यार इलेक्शनाक रावा मरे म्हणटा तो. इलेक्शनाक रावा आनी दाखया तुमची शाणपणां जर तुमकां दिसता आनी तुमी थंय अशें हात धरून जे कितें सांगतात उलयतात पळय, तुमकां दिसता लोकांक ते खूब आवडटा, लोक ताका लायक करतात, शेअर करतात, ते लायक आनी शेअर केले म्हणून मतां मेळना म्हणटात तो म्हणटा तूं इलेक्शनाक यो, तुजी भाशणां थंय ठोक आनी दाखय लोक कितलीं मतां मारतात न्ही. मागीर हांवूय विचार करपाक लागलो की हय अशेंच मरे तें की लोक जेन्ना बऱ्या गजालीची तोखणाय करतात तेन्ना ती बरी गजाल घेवन लोकांनी मुखार वचपाक जाय. फक्त ती तोखणाय सोशल मिडियाचेर करून उपयोग ना, ताची प्रत्यक्षान कृतीन ते जावपाक जाय. आतां हें जें कला अकादमीचें प्रकरण आसा प्रमोद, कॅबिनेटान डिसिजन घेता, गव्हर्मेंटान नॉमिनेशन पद्दतीचेर एका कंपनीची निवड करता, 49 crores ते टेंडर दिता आनी मागीर
कांय तेंपा उपरांत PWD 2 टेंडरां फ्लोट करता आणि 12 कोटीची आणि तातूंत तीच कामां जी ते कंपनीक दिल्लेली आसा. सो आमी आतां पयलीं कितें जाणा की तें काम एका कंपनीक दिलां म्हणून. आतां स्वता आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर म्हणटा तें काम PWD करता. आतां काल निलेश काब्राल थंय एज अ PWD मिनिस्टर इन्स्पेक्शन करपाक गेल्लो, PWDचो PC थंय आसलो. आतां काम करता कोण? बरें, म्हाजें एक म्हणणें आसा की समजा आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टरान ते नॉमिनेशन पद्दतीचेर खंयच्या तरी एका कंपनीक काम दिलां आसूं, पूण ती कंपनीन जर क्वॉलिटी काम करूंक ना आनी त्या कंपनी कडल्यान जर त्या कामा बाबतींत हयगय जाल्या जाल्यार व्हाय मिनिस्टर हॅज टू सेफ गार्ड दॅट कंपनी. मिनिस्टरान सांगपाचें येस एक्सेप्ट इट की जर त्या कंपनी कडल्यान कामान घायाळ जाला जाल्यार तेजेर एक्शन घ्या म्हणून. आणि एक गजाल आहा किशोर, बिफोर आय गो टू पांडुरंग, तुका ज्या राजकारण्यान सांगिल्लें पळय भाशणां टोकची परस तुमी येवन इलेक्शनां उबो रावा म्हणून, आमचें काम प्रश्न विचारपाचें, तांचें काम काम करपाचें. ते काम केलें ना म्हणून जर नागरीक प्रश्न विचारतात आनी ते जर सांगतात येवन निवडणुकी उबो रावा म्हणून, हांचे म्हऱ्या काय सगळे जाण गेले नाशिल्ले तुमी निवडणुकी उबो रावा म्हणून. हे जाण हांवें आयल्यात आपलो फायदो आहा म्हणून. सो हें विसरनाकात. हें म्हाका दिसता आमी राजकारणाकी सांगपाची गरज आहा. सगळे काडून लोकांचेर घालपाची संवय जाल्या ती बंद करात आनी ज्या कारणां खातीर निवडून दिल्यात ती काम करात. कितें म्हणटा पांडुरंग भाव? सारको एग्री तुज्या सारक्या मता कडेन समज आसा. आनी हो जो विशय आसा कला अकादमीचो, म्हाका दिसता विधानसभेन हेजेर एक चर्चा जावपाक जाय. म्हणजे दोनूय वाटेन विरोधक आनी सत्ताधारी, मंत्री आसतलो कला अकादमी हेचो संस्कृती खात्याचो किंवा सार्वजनीक बांदकाम मंत्री आसतलो आनी मुख्यमंत्री, ह्या सगळ्यांनी हेजेर रिप्लाय दिवपाक जाय. आनी ह्या रिस्पॉन्सिबल कोण आसा ह्या गजालीक, हेचेर खरें म्हटल्यार आतां एक कोणा तरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारान फिक्स करपाक जाय की बाबा ह्या मनशान ह्या विशयार उलोवपाक जाय म्हणून. सो सद्याक अशें जाला जशें जयराम वदळ म्हटलें अशें की हेची जबाबदारी कोण घेयना कला अकादमीची. अरे आयज ती कला अकादमी पावसान बंद आसतना पडली. जर तुमी ती सुरू करपाक सोदताले फाटल्या दिसांनी, हे जर सुरू जाल्ली आनी समजा की पावस नासलो आनी ओपन थिएटरान एखादें फंक्शन आशिल्लें जाल्यार कितली व्हडली दुर्घटना जावपाची ते वाचतून ते पळय ताचो विचार करपाक जाय आमी. म्हाका दिसता की जो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ही गजाल घडपा खातीर ताका पनिशमेंट जावपाक जाय. जयल बाब, हांव दुसऱ्या विशयाचेर वता. आज खूब दिसांनी म्हारगायेच्या विशयाचेर चर्चा जाली आनी एक विजय सरदेसायान सगळे रेट बीट वाचून दाखयले. मिरसांग कशी, टोमाट कशी, बटाट कशें, हें सगळें. जनरली म्हाका दिसता विजयाक कांय फरक पडपाना. एक टोमाट समज गेले 100 रुपयाचे एक 200 रुपया जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता विजया फरक पडपाना. पण खुबश्या लोकांक आमचे सारके फरक पडटा. पूण ताणें तो प्रश्न काडलो आनी तांकां त्या निमतान एक भाज्यांचे रेट बीट कळ्ळो ह्या एसेंब्लीच्या निमतान. बट प्रायस रायजाचेर जो रिस्पॉन्स आयलो सरकारा कडच्यान तो रवी नाईक बाबांनी दिलो, तुवें समाधान जालें? फाल्यां टोमाटा खातीर पयशे बोल्सांतल्यान भायर काडटना मातशी याद तरी जातली कृषी मंत्र्याची, काय तुगे आडपूड कितें करपाचें काय म्हणून कशें आसतलें? ती आश्वासनां दिली जाल्यार प्रमोद, ऑल दीस प्रॉमिसेस इन द असेंब्ली हॅज टू एक्चुअली ट्रिकल डावन टू द ग्राउंड. वेन यू गो अँड एक्चुअली बाय युअर व्हेजिटेबल्स यू शूड फील दॅट some kind of a pressure is eased off financially. थिंगा उलोवप खूब जाता अशें, म्हणजे कितें आमी अशें करतले तशें करतले, फ्रॉम 150 रुपीज यू विल गेट डावन टू 100 रुपीज हॉर्टिकल्चर आनी हें ते सगळे उलयता. पूण what happens to the common man on the ground? Is he really benefiting from this? And has Goa done enough to stabilize these prices? Whether आता आमी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा आनी खूब म्हणटा, आतां 2 वर्सां जायत आयली आमी स्वयंपूर्णाचेरच गजाली उलयता. सेल्फ सफिशियन्सी, हॅज इट ट्रिकल्ड डावन टू आवर व्हेजिटेबल्स, टू आवर एग्रीकल्चर? It is not. This is a clear example that this Swayambhurna is just a kind of a myth which we are finding it very easy to saying Swayambhurna. Basic objective of Swayambhurna should have been self-sufficiency in agricultural produce. Yeah. Then we should. Then we can talk about other things. Yeah. किशोर बाब, म्हाका आज कळ्ळें की विजय बाब तुगे आमगे खोलाची मिरसांग व्हरून सांग्यार रोवपाक सोदतालो, ती खंय ताका सारकी रोवपाक मेळिना, ताजी खंय शॉर्टेज आसा. अशें जर आमच्या भायल्यान जॉयल बी स्वयंपूर्ण म्हणटा आमी बेळगांवसान भाजी हाडटा ती, हांगा परिस्थिती अशी आहा की आमच्योच ज्यो भाजी आशिल्ल्यो त्योच आज आमकांच मेळना जाल्यात. आनी अशी परिस्थिती भितर आज जो रिस्पॉन्स सरकारा कडच्यान आयलो ह्या प्रश्नाचेर, गंभीर प्रश्नाचेर, की तूं लायटर नोट कुशीक जर दवरलो आमी, जाल्यार ज्या गंभीर विशयाचेर जंय खरेंच म्हारगायेक लागून सामान्य मनशाच्या बोल्साक जे तुगेलो हें जाला, सारको त्राण पडला, तुमकां समाधान जालें किशोर बाब हे रिस्पॉन्स आयकून? प्रमोद, एक दुख्ख कितें दिसता जाणा की आमचे जे लोकप्रतिनिधी आसात जांकां आमी वेंचून हाडल्यात आनी आमचे प्रश्न तांच्यांनी सॉल्व करपाक जाय असेंब्लीन,
म्हणून आमची जी अपेक्षा आसा ते लोकप्रतिनिधी वेचून येयल्या उपरांत सामान्य लोकांकडलो तांचो जो संबंध आसता कनेक्ट तो तुटलेलो आमकां त्यांच्या त्या प्रश्नाच्या उतरा वयल्यान दिसून येता. म्हणजे तांकां अशें दिसता की सामान्य मनशाचेर हाचो कांयच फरक पडना. आतां आयज जो कृषी मंत्र्यान जे उत्तर दिला की हय 150 रुपया किलो म्हणटा तो टमाट, पूण आमी म्हणटा तो हॉर्टिकल्चराचेर 105 रुपयांक किलो दिता. आतां 105 रुपयान तूं किलो दिता, हातून जर ताका जर बरें दिसता की आपूण कितें तरी बरें करता म्हणून, जाल्यार आनी कितें म्हणपाचें. प्रमोद, एक गजाल जर तूं पळयलें जाल्यार सामान्य मनशाक आयज जे प्रश्न मागीर ते मार्केटांतल्या म्हारगायचे आसूं, रस्त्या वयल्या फोंडकुलांतले आसूं, उदकाचे आसूं, लायटीचे आसूं, हाच्या वयल्यान आमच्या लोकप्रतिनिधींक बाबा कितें फेस करचें पडटा सामान्य मनशाक हाची तांकां फिलिंग्सूच येयना. म्हणजे तांकां दिसता की आमी सगळ्या लोकांक पोसतात. आतां फाल्यां जर आमी उलयत बाबा इतली टमाटां कित्याक तुका गृह आधार दिना, तुका आमी दयानंद सामाजीक योजना दिना, तुका आमी हे दिना, तुका आमी ते दिना, म्हणजे तांचें अशें जाला की आमी सगळे लोकांक फुकट दिता. लोकांनी रडपाक जायना, कांयच रडपाची गरज किशोर ना. बाब इतलेंच म्हणटा, आमचे कडेन कांय आमदार आसात जे फाल्यां सांगतले की आपूण टोमाटोचो ट्रक हाडटा आनी अख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सीक वाडटा Yes, म्हणून. yes, हे yes, सांगपी प्रमोद. आमदार आमचे Yes, कडेन प्रमोद. 105 रुपया आनी कितें. सारकें. कारण बाब म्हारगाये सारको विशय जाचेर सामान्य मनशाक इतलो त्रास जाता. आमचे सामके गलेलठ्ठ राजकारण्यांक केन्ना केन्ना हे कशी मीच आशिल्ल्या भशेन दिसता काय कितें म्हारगाय म्हळ्यार. म्हारगाय म्हळ्यार आतां विशय जो टमाटाचो आसा, म्हाका दिसना की ती म्हणजे इतको सिरियस विशय. म्हणजे जसो किशोरान सांगलें अशें, तुमकां चणाक उपकारता 800 रुपया किलोचो, किंगफीश तुमकां 1000 रुपया किलोचो उपकारता, तुमकां चिकन आहा 180 किलो. ज्यो गजाली तुमी एक दीस व्हरतले सांजचे, ज्यो गजाली तुमी एक दीस घरा व्हरतले आनी खातले, एकच दीस किंवा 2 दिसाची नवलाय आसतली चणाक कितें नुस्तें व्हेलें जाल्यार, त्या खातीर तुमी 1000 फारीक करता. आणि जो टमाट आमी आतां 150 रुपया म्हणटा तो तुज्या घरांतल्या किचनान फुडले 4-5 दीस आसता. त्याच्या खातीर आमी आतां इतके पिरंगापाक लागला ते म्हाका अजापशी दिसपाक लागला. हे कारण पेट्रोल इतके जेन्ना म्हारग जालें तेन्ना कोण उलोवंक ना आमी. म्हणजे पेट्रोल जे 100च्या पार सुद्दां गेल्ले तेजेर आमी कोण उलोवंक ना. सो म्हाका दिसना हे पूण तरी रवी नायकान जे उत्तर दिलां न्ही की आपूण हॉर्टिकल्चरा मार्फत लोकांक सवाय हाडून दिता म्हणून, खरें म्हळ्यार तो तितको प्रयत्न करता. म्हणजे गोंय सरकारान गोंयान हे कसलें प्रोडक्शन जायना. बटाट, कांदो म्हणून आमकां कांदो नाशिकच्यान हाडचो पडटा, आमकां काकडी सुद्दां बांद्याच्यान हाडची पडटा, आमकां बाकीचें सामान आहा ते बेळगांवच्यान हाडचें पडटा, चिकन सुद्दां आमकां भायल्यान हाडचें पडटा, नुस्तें सुद्दां आमकां केरळ तामिळनाडूच्यान येता. सो इतकी आमची परिस्थिती वायट आसा. सो अशे परिस्थितींत राज्य सरकार आमकां फाटलीं कितलींशींच वर्सां हॉर्टिकल्चराच्या मार्फत एक माफक दरात म्हणटा सामान्य नागरिकान ताची दखल घेवपा जाय. दखल घेवपाक तुम्ही हॉर्टिकल्चरांतल्यान घ्या मरे, खरेदी करा मरे ते हॉर्टिकल्चरांतल्यान. नेक्स्ट टॉपिक जॉयल बाब, सडनली पांडुरंग बाब has converted this debate into चणक वर्सेस टोमाट. चणक परवडटा, टोमाट परवडना. तो म्हणटा हातू भितर आमचीच हिपोक्रेसी दिश्टी पडटा. No. Completely, I disagree with Pandurang on this because it is an unfair comparison. See, tomato, onion is a common man's necessity, a day-to-day necessity. Chonok and kingfish is not. Kingfish आणि चणक असा ते कॉमन एक साधो मनीस असा तो डेली वचून घेवंक शकना. He may go and buy it once in a month or once in a blue moon. But tomato, onion and other daily vegetables, are a daily requirement. You can't compare them with those luxuries of life. I don't think Pandu is. तू म्हणटा मॅक्झिमम जाय जाल्यार टोमाट वर्सेस करबट कर, टोमाट वर्सेस चणक करनाका. किशोर बाब, नेक्स्ट विषय हो बालरथांचो, जाचेर म्हाका दिसता सगळेच जाण सद्याक पीडित आहात. फक्त बालरथांचे ड्रायव्हर आनी कंडक्टर न्ही जाल्यार असंख्य पालकय पीडित आहात. आज प्रश्न सोडोवपाचो सरकारान प्रयत्न केला, सुटला. प्रमोद, एक गजाल बालरथाच्या विशयाचेर काल हांव पुरायपणान ताचो अभ्यास केलो आनी म्हाज्या लक्षान येयलें की कशी केन्ना सुरू जाली येवजण आनी आतां मेरेन ती कशी पावली. सुरवातीक 2008 ही येवजण सुरू जाली एसटी खातीर म्हणून, एसटीच्या भुरग्यांक ट्रायबल सप्लायना अंडर इंदिरा बालरथ योजना. मागीर एसटीक जर तेंच्यांनी दिली जाल्यार सुदीन ढवळीकर जागो जालो आनी तेणी ओबीसी खातीर सुरू केली गोमंत बालरथ योजना. मागीर गोंय सुवर्ण महोत्सवाच्या निमतान स्पेशल स्कुलांक ती येवजण सुरू जाली सुवर्ण बालरथ योजना. आनी मागीर 2012-13 जेन्ना मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जाले तांणी ह्यो सगळ्यो ज्यो योजना आसल्यो फाटल्यो त्यो सगळ्यो एकठांय करून बालरथ योजना म्हणून सुरवात केली आनी त्याचो आस्पाव सगळ्या भुरग्यांक ताचो दिलो. आतां विशय कितें आसा प्रमोद, की आयज मुख्यमंत्र्यान तो विशय आपल्याक त्या ड्रायव्हर आणि कंडक्टराच्या बाबतीत संवेदना आसा, पूण ते पूर्ण वेळ कर्मचारी न्हू अशें जे म्हणणें आसा तेंचें. काल हांव त्यांच्या लिडरा कडेन प्रमोद हांव डिस्कशन करतालो.
सकाळी 6 सुमार ते ड्रायव्हर भायर सरतात, 8 8:30 सुमार ते भुरग्यांक स्कुलान पावयतात, मागीर तेंच्यांनी खंय घरा वचपाचें आनी परत मागीर भुरग्यांक घेवन पावोवपाचें, परत हाडून बस थंय लावपाचें. हे जे तेंचे वर्किंग पद्दत आसा पळय ते पूर्ण वेळ किंवा हाफ टायम अशें जावं शकना. तो पूर्ण वेळूच ते उरतात थंय. मागीर मदलीं कामां जी असतात इन्स्टिट्यूशनाची कशें आहा, तांकां नियुक्त करता कोण? शैक्षणीक संस्था. तांकां सरकार नियुक्त करिना. जो मनीस तांकां नियुक्त करता त्या मनशाची कामां तांकां आयकचीच पडटा. आनी प्रमोद 12,000 आनी 6,000 कॅन वी इमॅजीन? आमी एकी कडेन म्हणटा 100 रुपयाच्या टमाटा खातीर कित्याक आमकां कंप्लेन करपाक जाय? 5,000 आनी 12,000 संवसार चलों शकता प्रमोद. दुसरी गजाल, हे बालरथ जे आसात ते पुरायपणान चलोवंक जाय. म्हणजे तूं कितले वर्सां, 1 वर्सां तूं नोकरी करतलो ती? ते बाबडे जे थंय काम करतात ते कितें इच्छा धरून काम करतात की आपूण 5 वर्सां सर्वीस केल्या उपरांत आपल्याक बाबा घेत गाय, सरकार आपलो पगार वाडयत गाय. सगळे गरीब लोक ते आझाद मैदानाचेर जर तूं पळयशीत, गरीब आयच्याच पयल्याच एसेंब्लीक वेन्झीन एक क्वेश्चन विचारला, कितले कॉन्ट्रॅक्ट हेचेर गव्हर्मेंट काम करतात. तुका सांगता प्रमोद, ते आन्सर पळयल्या उपरांत 16 17 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करतात गव्हर्मेंट. तांकां लायफ ना प्रमोद, तांकां स्वताची जीण ना, तांच्यांनी आपल्या जिणेन इकॉनॉमिकल स्टेबिलिटी हाडपाची ना, तांकां तेंची फॅमिली ना, मागीर सरकारान तांचो विचार करप ना. कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे की तो कितें 2 वर्सां काम करतलो आनी मागीर परमनंट नोकरी वयतलो. म्हाजें म्हणणें आसा, सरकारान ह्या कॉन्ट्रॅक्ट आनी डेली वेजेसा खातीर एक स्पेशल पॉलिसी करची, तांकां एक फायनान्शियल स्टेबिलिटी दिवची. तेणी त्या कॉन्ट्रॅक्टाच्या नोकरेचेर आपले लायफ, आपल्या फॅमिलीचें लायफ चलोवपाक जाय प्रमोद. ओके, पांडुरंग बाब, तुम्ही एग्री करता ह्या गजाली कडेन काय तुजो मतभेद आहात? हांव पूर्ण एग्री करता, पण म्हाजो एक वेगळो हे आसा की तुवें तुमच्या कडेन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा, ज्याच्या मार्फत तुम्ही सेक्युरिटी गार्ड, स्वीपर, पिऊन हे सगळे भरलेले आसा. मागीर हे बाल रथाच्या ड्रायव्हरान तुमचे कितें घोडे मारला. सो म्हाका दिसता की सरकारान तांकां ह्याच डिपार्टमेंटाच्या अंडर, कॉर्पोरेशनच्या अंडर घेवपाचें आनी एक बरी सॅलरी तेंचे लायफ सेटल जाता अशी तांकां सॅलरी दिवपाक जाय. इतकेंच न्ही, सरकारच्या कडेन जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसात, किशोरान म्हणटा 16 वर्सां, म्हाका याद आहा हांवें स्टोरी केल्ली, 25 वर्सां एकटो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्लो कोण तरी, तो रिटायरमेंटाक पावलो तरी तो कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच आशिल्लो. सो त्या लोकांक सुद्दां तुज्यान ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान घेवं येता. तुवें वेगवेगळी डिपार्टमेंटां करून दवरल्या. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन वेगळे, PWD रिक्रुटमेंट सोसायटी वेगळी, तुज्या आनी कोण पर्सनल डिपार्टमेंट कॉन्ट्रॅक्टाचेर ते वेगळे. सो वेगवेगळे करून तुवें गोश्टी दवरल्या पळय, त्यो सगळे कडेन मर्ज करून ह्या सगळ्या लोकांक सरकारान खरं म्हणल्यार आदार दिवं. सरकाराकडे प्रॉपर डेटा तर तयार जातलो ऍटलिस्ट, आणि सगळ्यांक बरो रोजगार मेळटलो, एक सिक्युरिटी मेळटली. Joel Bab, before I go to the next issue related to this one, quickly justified असा डिमांड, कारण मुख्यमंत्र्यान 2 आर्ग्युमेंट घाला, एक तर तो फुल टाइम कर्मचारी न्ही म्हणून, दुसरो एक तांणी बरो डिमांड हे सांगलो, आर्ग्युमेंट घालो की बालरथाक लागून सरकारी शाळा बंद पडपाक लागल्या म्हणून. तुमकां हे पडटा काय कितें? See, first of all, Kishore has rightly said, that we don't have a policy in place. If there was a structure in this or in a policy in place, he problem was avchit nashili. See, now when this thing started of Balrath, it was always a contractual job, So the people who applied for it or got selected for this were fully aware that this is a contract, and what are the terms of the contract are very well defined there. Whether it's 8 months, 9 months working, and 2 months without pay. Everything was very clear, and after knowing all of this, people have onboarded this Balrath employment. Now, problem khay jata Pramod is, after a certain time, तुका कळंक लागता की आय हॅव नॉट गॉट एनीवेअर, म्हाका आपणाक बेनिफिट चुकता, आपणाचें हें जाता, आनी इन्फ्लेशन हेज गॉन अप, माय सॅलरी इज रिमेन द सेम. हें सगळें तुका 1 2 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी जाणूंक लागता. आनी दॅट इज वेअर द प्रॉब्लम अरायझेस, एंड दॅट इज वेअर द गव्हर्मेंट हॅज टू एड्रेस ऑल दीस इश्यूज ऑफ इन्फ्लेशन, वेदर यू कॅन पुट अ पॉलिसी इन प्लेस, लुक एट देअर वेलफेअर, बिकॉज दे आर ऑल्सो पुटिंग इन अ लॉट ऑफ वर्क. सो इट इज दुसरो इश्यू जो आसा, जोयल बाब, क्विकली टच कर. बालरथाक लागून सरकारी शाळा बंद पडपाक लागल्यो हे मान्य करता हो आर्ग्युमेंट मुख्यमंत्र्याचो? नो, आय डोंट थिंक दॅट बालरथाक लागून कशें बंद पडटल्यो. आय डोंट नो फ्रॉम. ओके, किशोर, बिफोर आय गो टू किशोर, पांडुरंग क्विकली. मनोहर पर्रीकर आसतना त्यांनी बालरथ सगळ्या म्हणजे बहुतांश प्रायव्हेट स्कुलाक दिला. आजूय गव्हर्मेंट स्कुलाक बालरथ ना, आणि बालरथा गव्हर्मेंट लोक जे आसा ते भुरग्यांक गव्हर्मेंट स्कुलान धाडपाक सोदिना. ते कारण हे जे आशिल्ले फाटले 7-8 वर्सांतले ते बालरथ आशिल्ले मेन कारण. सगळ्या प्रायव्हेट स्कुलांक त्यांनी बालरथ काडून दिल्ले, गव्हर्मेंट स्कुला कडेन दुर्लक्ष केल्ले. आनी आतां खंय तरी कदंबाची सर्व्हिस गव्हर्मेंट स्कुलाक मेळपाक लागल्या. सो हे एक रिजन आसा, आणि हे खरेंच रिजन आसा, ते जेन्युइन रिजन. किशोर, चीफ मिनिस्टरान आयज जो स्टेटमेंट केला तो 100% बरोबर आहा. सरकारी शाळेंक काबार केली ह्या बालरथ योजनेन. आनी तुका सांगता प्रमोद, नोटिफाईड योजना कितें म्हणटा बालरथ, इट इज ओन्ली टू ऑथरायज एडेड स्कूल्स
हायर सेकंडरीज अँड स्पेशल स्कूल्स, गव्हर्मेंट स्कुलाचो भितर कांयच उल्लेख ना. सो बालरथा खातीर आयज गांवागांवांतल्यो सरकारी शाळा जर बंद पडल्यो जाल्यार त्यो बालरथा खातीर बंद पडल्यो. सरकारच जबाबदार म्हणतो 100% सरकार जबाबदार. आणि 12 वर्सां सत्ता असलेले सरकाराचो मुख्यमंत्री आज आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा की त्या बालरथा खातीर सरकारी शाळा बंद पडल्यो. पूण 12 वर्सां तुमी करेक्शन प्रोसेस कितें केलो? हो म्हाका दिसता सगळ्यांत म्हत्वाचो प्रश्न. म्हजो वेळ सोंपला कंप्लिटली आनी ह्या प्रश्नाचेर हांव थांबतां. ह्या प्रश्नाचें उत्तर सरकारा कडेनूच आसा आनी सरकारान हाजेर विचारूय करपाची गरज आसा. कारण मुख्यमंत्र्यान प्रॉब्लेम सांगलो पूण सोल्युशन ताणीच काडपाचें. ते काडटले ही अपेक्षा एक नागरीक पत्रकार म्हणून आमी दवरतात आनी थांबतात. पांडुरंग बाब, किशोर बाब, जोयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. परत फाल्यांय बी आमी कार्यावळ घेवन तुमचे म्हऱ्या येतले. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.